स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे जी इन्क्वायरी सुरवात केल्या तुवें आतां म्हाका दिसता गोंयान वचात थंय स्टोन क्वॉरीज आहात म्हणजे खणी चिऱ्यांचे खणी आहात पूण स्पेसिफीक हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता की स्पेसिफीक तुवेंनूच कित्याक आनी तुवें फायन मारल्या ती मारल्या एक्शन घेतल्या ती घेतल्या पूण 114 कमीत कमी 50 ते 60 कोवनोज आहात आनी फक्त तुवें कित्याक काय तर तूं भुरगे पुडलेले ते याद आहा मरे ते हांव येता तेचेर येता तूं सांगता आसतना म्हाका तुवें कित्याक काय म्हणून तुवें तरी इचरोंक जाय हांव तेच आनी कोणी इचारल्यार जातालें म्हाका बिकॉज सर हांव तेच उलयतां भुरगे थंय पडून हे जाले पळय न्हू कितले चार भुरगीं डॉन बॉस्कोची ना हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की 60 जाण कोवनोज आहा फक्त 30 लोकांकूच कित्याक फायन मारल्या मारता इल्लीगल मरे उरलेल्यांकूय मारता ते म्हाजे कोण नोटीस फक्त 30 लोकांकूच धाडल्या सगळ्यांक मारता उरलेल्यांची दिनावा पूण हांव म्हणटा कितें बाकीचे खणी आहा तेंचेय मारपाची म्हणून सांगलें मरे तुका तेका स्पीकर सर 2017 पारशे गांवांत एक भुरगो एक्सपायर जालो 12वेन आसलेलो दुसरे 2019 4 भुरगीं डॉन बॉस्को स्कुलाची तुवें एक्सपायर जाली इतले करून प्री मॉन्सून मीट जेन्ना घेतली आमी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान सगळे ऑफिसरांक सांगलेलें की हे खणी आहा ते बॅरिकेडिंग खंय तरी करपाक जाय म्हणून पळय आमकां NGT डायरेक्शन्स आसा तेज्या अनुसार मारल्या परत सांगता हांव आमी सगळ्यो उरलेले जे आहा पळय तितके इल्लीगल जे चलयता ह्या सगळ्या जाणांक नोटीस काडले वयतलो आनी लिगली जे चलयता ते तेंचें काम आसा तेका फेन्सिंग करप हे तेंचें काम आसा स्वता मातशी इतकीच रिक्वेस्ट आहा बेगिनात कित्याक इन्सिडंट हालींच जून कंप्लीट जावन एक फॉरेनर आश्मे एक्सपायर जालो बुडोवन सो मातशें जाता तितके बेगीन हेचेर इन्क्वायरी हे करपाचें आनी एक्शन घेवपाची ना हांव इतलेंच म्हणटा थोड्याच लोकांक ती फायन घातल्या आनी ते बाबडे कोण टॅक्सी चलयतात खंयसर तरी बारीक काम करतात तांकां 10 लाख 15 लाख फायन मारल्या अरे फायन मारल्या शिवाय लोकांक कळचें ना ह्या विशयाचेर इल्लीगल मारून लोकांचो आनी जीव दिवपाक पायना एक तर लिगल करात आनी ताका फेन्सिंग घालात पूण तेंच्यांनी खणी मारूंक ना एक दोग जाणी मारल्या कोण जालें तांकां सगळ्यांक येयलें आपल्या लँडान जर दुसरो कोण येवन मारता ताका खबर आसपाक जाय मरे तूं पयलीं मारपाक दिता आनी म्हणटा म्हाका खबर ना आतां पयशे मेळटा तेन्ना घेता अरे म्हाका खबर आसा हे कितें चल्लां तें ओनर येवन आतां सांगता म्हाका खबर ना कोणी मारलें म्हणजे तुज्या लँडान कोण कितें करता तें तुका खबर ना म्हाका सगळें खबर आहा तेकाच लागून म्हणटा कितें तरी एक्शन सगळ्यांचेर जावचें ती नाजाल्यार सगळ्यांचेर करपाची